एक जैसा दिखता है, एक जैसा पकता है, लेकिन असली फर्क यही है। हमने इसमें 9 तरह के विटामिन्स और मिनरल्स मिलाए हैं। एनर्जी के लिए विटामिन B12, ताकत के लिए आयरन, इम्यूनिटी के लिए जिंक। सर्टिफाइड, टेस्टेड। आज की इंडियन फैमिलीज के लिए बनाया गया है। साधारण चावल मत चुनिए, सही चुनाव कीजिए। पंचामृत फोर्टिफाइड राइस। आयज आमची गेस्ट खूप स्पेशल आसा. शी इज मिसेस कॉन्फिडन्स, शी इज मिसेस फिटनेस, HR by profession, book by passion, and mother by heart, and the title winner of Mrs. Goa 2026, the Mayuri Bhatt Desai. त्यामध्ये सगळ्यात फेवरेट म्हणजे आमच्या गोईचे खतखते, अळसाण्याचे तोंडाक, घोटाचे सासव, वाह, तेरे तेरे दहीभात, कर्ड राईस, तू सांगता तितली म्हाका आनी खूप खूप रूच येता. तुमकांय बी रूच येता आसतली. ते टायटल म्हज्या नांवार जातलें अशें केन्ना चिंतून. जशें अजूनय आंगार कांटो येयल्या भशेन जाता. भुरग्यांच्या बाबतींत हांव इतलें बिंदास आशिल्लें की इट इज लायक दे आर विथ देयर सेकंड मदर. संडे पयलीं म्हणजे म्हजी न्हीद. सो प्लीज 8 पयलीं कोण कॉल करनाकात. पाव बी आसना आमगेर. मैरी ओनली गो फॉर हेल्दी फूड अशें मैरी म्हणटा. आयज आमच्या मदीं आसा मिसेस गोवा 2026 द मयुरी भट देसाय. हाय, कशें आसा? हांव घट, तूं कशें आसा? हांवूय घट, एकदम घट. मिसेस गोवा 2026 आयकना बरोबर कशें दिसता टायटल? खूप बरें दिसता. जशें अजूनय आंगार कांटो येयल्या भशेन जाता. खूप बरें दिसता. बरें दिसता, खूप बरें दिसता. तें आनी खूब म्हणजे अशें ड्रीम, एक स्वप्न पूर्ण जालें की तुका दिसता न्ही की खरेंच की अजूनय खंय तरी चिमटो काडून चॅक करूं कशें. खूब बरें दिसता. पूण केन्ना चिंतिल्लें अशें आमी टायटल्स आयकता ल्हान आसतनाच्यान टायटल्स आयकता जाल्यार मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस युनिवर्स आनी मागीर मिसेस गोवा. ओके, मिस गोवा, मिसेस गोवा, ताका एक स्पेशल वेटेज आसा ताका. पूण तें टायटल म्हज्या नांवार जातलें अशें केन्ना चिंतून केन्ना आयलें? दिसून आशिल्लें. हांव पळयतालें लायक आमच्या लास्ट इयरचे विनर जे आशिल्ले ते आमच्याच सोसायटींतले आशिल्ले. सो तेन्ना सुद्दां जेन्ना आमी सोशल मिडियाचेर रिल्स पळयता अशें केन्ना दिसूं ना की हांवूय त्या जाग्यार आसतलें आनी एक दीस हांवूय तो क्रावन घालतलें आनी द सॅश घालून हांवूय आसतलें अशें त्या वेळार केन्ना दिसूं नाशिल्लें. पूण आतां खूब बरें दिसता. लिटरली एक स्वप्नांतल्यान उठून दिसता न्ही अरे हांवूच जालें अशें फील जाता. खूब बरें दिसता. दॅट्स नायस, दॅट्स नायस. पूण एक सांग म्हाका की HR कॉर्पोरेट वर्ल्ड सामकें सूट बुटांतलें आनी अचानक स्विच ऑन टू लायक ग्लॅम वर्ल्ड, टोटली ब्युटी पेजंट, तो क्रावन आनी तो गावन आनी ते बाकीचे सगळे मेकअप आनी सगळें. ही अचानक हो स्विच खंयच्यान जालो? एक्चुली अचानक न्ही गो. हांव फाटले ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हांवें फूल टायम जें हांव कॉर्पोरेट HR करी फॉर लास्ट 17 इयर्स ओके. तें हांवें एक्चुली रुटीन ब्रेक केल्लें. आय वॉज नॉट लायक अ फूल टायम एम्प्लॉई एनी मोर. फॅमिलीचे रिजन्स आशिल्ले बऱ्याचशा गोश्टीं खातीर. भुरगीं वाडटालीं सो त्या हितून म्हाका दिसलें की आतां खूब जालें 9 to 6 खंय तरी म्हाका टायम म्हज्या खातीर जाय, फॅमिली खातीर जाय. सो त्या चिंतून हांवें एक्चुली 6 म्हयन्या पयलींच मातशें स्लो डावन जाल्लें हांव करियरान. ओके. मागीर हांव फक्त एक कन्सल्टंट म्हणून FC गोवा बरोबर फूल टायम जॉब करी. नॉट Okay. फूल टायम सॉरी, कन्सल्टंट म्हणून. ओके. सो दॅट वॉज जस्ट लायक अ ट्वायस अ वीक. ओके. आणि सो जेन्ना हांव स्लो डावन जालें आनी 1-2 म्हयने बरें दिसलें, बाकी सगळें मॅनेज जालें की 1-2 म्हयने बरें दिसलें. मागीर अशें जालें की लायफ मातशी बोरींग जाली. आतां कितें तरी करूंक जाय. कितें तरी नवें करूंक जाय, कितें तरी Exactly. एक्सायटिंग. म्हज्या खातीर करूंक जाय. तुज्या खातीर करूंक जाय. येस. सो तें चिंततना एक्चुली अशें जालें की ही जर्नी स्टार्ट अशी जाली की ऑफकोर्स जशें हांवें तुका म्हटलें आमच्या कॉलनीनच लास्ट इयरचे विनर सायली परब ते आमच्या कॉलनींतल्यानूच आशिल्ले. आनी बरेचशे म्हाजे नेबर्स आशिल्ले जेन्ना हांव म्हजें डेली एक्सरसायज रुटीन चालू आसतालो. जेन्ना हांव सकयल वॉकिंगाक वतालें, भुरग्यांक घेवन खेळपाक वतालें पार्कान, तेन्ना बरीचशीं जाणां अशीं मेळटालीं की तूं कित्याक ट्राय करना. इनफॅक्ट एका वन ऑफ माय नेबर तिणें म्हाका लिफ्टीन अशें धरून म्हटलेलें आसा. आय वूड लायक टू मेन्शन स्पेशली अबावट हर. तिणें म्हाका स्पेशली लिफ्टीन म्हटलेलें की तूं कित्याक करना सायली जाल्यार. सो तेन्ना हांवें म्हटलें ओके चिंतुया. मागीर हांव आयलें, आय एक्चुली रिसर्च मोर अबावट इट. आनी तेन्ना खंय तरी दिसलें आय शूड ट्राय यू नो. ओके. कित्याक एज अ पर्सन आय एम एनीवेज फुल्ली फोकस्ड ऑन माय फिटनेस. सो भुरगीं जालीं आनी की इवन आय गेस तुका मिसेस फिटनेस हो टायटल मेळ्ळा. येस वाव. बेस्ट फिटनेसचो एक टायटल Okay. मेळ्ळा म्हाका. सो ते कश्ट जे केल्ले फाटले 2 वर्सां भुरगीं जालीं की तूं जाणा हय. एका बायले मनशाचें पूर्ण शरीर बदलता
आणि खूप जाणांचे अशें जाता की जालें भुरगीं जालीं आतां डेली चल्ला तशें चलुनी स्वता कडेन अजिबात काळजी दिना. सो आमगेर अशें आसा की आईनच आमकां ती संवय लायिल्ली आसा तुमी तुमच्या खाण्यार लक्ष दवरा परत बॅक टू वॉट यू आर जावप खूब इम्पॉर्टंट आसा. फक्त बारीक दिसपाक किंवा अशें न्ही पूण तें भितरल्यान जें फील जाता न्ही यू फील फिट यू फील बेटर ऑटोमॅटिकली तुका सायकोलॉजिकली सुद्दां खूब फरक पडटा. सो त्या हेतून हांवें आय थिंक म्हजो बाबू सेकंड चायल्ड तो ऑलमोस्ट 1.5 वर्साचो जालेकीरच हांवें म्हजें रुटीन स्टार्ट केलें लायक सायकलींग डायट म्हणजे रेग्युलर घरातलें जेवण जें आसा भायलें हांव चड खायना. त्या सगळ्या हेतून तो फोकस म्हजो आशिल्लो. सो मागीर म्हाका अशें दिसपाक लागलें की आतां ऑब्वियसली जर हांवें तेतून एफर्ट्स घातल्या जाल्यार वाय नॉट. मागीर हांवें दिलें ऑडिशन एंड दॅट्स हाव आय रिच्ड फ्रॉम HR टू दॅट वर्ल्ड. ओके, जस्ट एक कंटेस्टंट म्हणून जावन आनी मागीर डायरेक्ट टायटल तुज्या नांवार हाडप ह्या जर्नी कडेन तुजो खूब म्हाका दिसता खूब स्ट्रगल आनी खूब कश्ट घेतला ताजें दिसताय बी. ह्याय खातीर तुका परबी, कित्याक फक्त मिसेस गोवा टायटला खातीर हांव तुका परबी दिना पूण ते कश्ट फळादीक जाले ताच्या खातीर हांव तुका परबी दिता. एके कडेन तुवें खंय तरी मेन्शन केलें की डायट हो खूब गरजेचो. सो ह्या हातून म्हणजे मिसेस गोवा जावपा खातीर डायट तसो फॉलो केल्लो काय रुटीन तुगेलें आशिल्लेंच ना होच म्हजो डायट आनी मिसेस गोवा खातीर तशें कांय खास अशें तशें बी कितें आशिल्लें ना? सो रुटीन डायट जशें हांवें तुका म्हटलें न्ही आमच्या घरानूच आमी प्युअर व्हेजिटेरियन. आमी ब्राह्मण आसून प्युअर व्हेजिटेरियन. सो आमच्या रुटीन डायटानूच म्हाका ऑयली बी चड आसना. सो लेस ऑयल, कुक्ड व्हेजिटेबल्स चड आसता. सो तशा हेतून फायबर रिच डायट आनी तें नॅचरली जाता. अशें ना की बाबा आमकां व्हेजिटेरियन आशिल्ल्या कारणान ऑटोमॅटिकली तशें खावप चड जाता. आनी म्हज्या आईची पयलींच्यान संवय आसा की घरचें जेवण खाया, भायलें आमकां कोणाकूच चड संवय ना. इवन द जंक फूड भुरग्यांक सुद्दां आमी चड दिना. सो ती एक हॅबीट लायफस्टायल जाल्ली आसल्या कारणान इवन वेट लॉस बीइंग फिट इजी जालें. अशें मुद्दाम एफर्ट्स घालचे पडूना म्हाका. आनी तुजो फेवरेट डिश खंयचो तुज्या आईचो? तुवें परत 2 फावटी मेन्शन केलें आईचे. सो तुज्या आईचो फेवरेट डिश तुजो खंयचो म्हणजे अजून तुका आवडटा? म्हज्या आईन केल्लें हय, तुज्या आईन रांदिल्लें आईच्या हातचें. आईच्या हातचें म्हणजे सगळ्यात फेवरेट म्हणजे आमचे गोंयचे खतखते. वाव, म्हजेय फेवरेट. ओके, आमगेर खतखते करप म्हणजे खूप व्हडलो प्रोग्राम आसता स्पेशली कारण म्हाका ते खूप आवडटा. रायट फ्रॉम ते सामान गोळा करप, स्पेशल विजीट आसता मार्केटान, आई हांव हे घेतले ते घेतले. सो स्पेशल ओकेजनाचेरूच जाता हें खतखतें काय? खतखते आमचे आसता. आसताच रुटीनान बशिल्ले आसा केन्ना तरी एका विकाच्या जेन्ना सिजनल ती सगळे तयार जावपाक लागले न्ही जशी तुजी कणगां म्हण मागीर तुजी सुरण आतां ह्या दिसांनी तुजे फुले सो तशें जेन्ना स्टार्ट जाता न्ही ऑटोमॅटिकली आमगेर खतखते करपाची तयारी जाता. गोंयकारांचें कशें आसता की नॉर्मली चवथीकूच आमी खतखते खावप जाता. त्या खातीर हांवें मुद्दम विचारलें काय आनी कितें म्हणजे एक खतखतें तुका आवडटा आनी कसले डिशीस आसा जे स्पेसिफिकली हे करताच आमच्या घरान अशे खंयचे डिशीस आसा? अळसाण्याच्या तोंडाक एक आमचे सामके फेवरेट. टिपिकल तूं आतां टिपिकल गोंयचे तुका म्हणजे सगळे डिशीस तश्योच आयकूंक मेळटले. घोटाचे सासव, वा, तेरे प्रॉपर आमाडे घाल सगळे घालून. तू सांगता तितली म्हाका आनी खूब खूब रूच येता. तुमकांय बी रूच येता आसतली. आनी जाणा लावन घेवया. दुसरें म्हणजे कितें पयलीं बी अशें ल्हान आसतना आमकां थोड्यो गजाली आसता ज्यो आवडना. आई करता पूण म्हाका नाका गे तें म्हज्या पानार वाडूं नाका पूण आतां तें म्हाका खावपाक खूब आवडटा. अशें बी खंयचे डिशीस आसा? तशें मगो ल्हान आसतना म्हाका भाजयो खरंच खंयच्योच आवडनाशिल्ल्यो. आमगे तांबडी भाजी म्हण तें सगळ्या सायडीन दवरप, हळू शीत घालून आमी सायडीन दवरतात तशें हांव खूब करी. पूण आतां म्हाका पालेभाज्यो चड आवडटा. आतां खावच्योच पडटा आनी कळटा न्ही तेचें म्हत्व कळटा की एक्चुअली तेतून आमकां कितें मेळटा. आतां ती ऑटोमॅटिकली चड खावप जाता. आय गेस तू हे आमचे न्यूजालें तू मुद्दम घे. तूंय घे. थँक्यू. तू येता हांगा ह्या प्लेसीस कितें येता हय. खरेंच सुद्दां आमी स्पेशली जेन्ना आमचे गोंयान आमी आशिल्ल्या कारणान जेन्ना आमचे फ्रेंड्स किंवा भायल्या आवट ऑफ स्टेटांतल्यान येता तेन्ना आमचें येवप जाता हांगा चडशें. तुका सगळ्यान चड हांगा कितें आवडटा? वॉट डू यू लायक द मोस्ट अबाउट दिस प्लेस? द एम्बियन्स. द एम्बियन्स. इफ यू लूक अराउंड दॅट इटसेल्फ तुका बरें भितरल्यान अशें दिसता की ओके खरेंच ब्रेक फील जाता. नाल्यार बाकी प्लेसिसांनी गेले की कितें जाता एक तर तुका तो क्रावड आसता. गोंयान सगळे लोक येवंक पळयता. हांगा ऑब्वियसली येतात लोक पूण हांगा तो काम नेक्स्ट टू द बीच शांत वातावरण
काम अँड ते म्हाका कंपोज्ड खूब वातावरण, सामको शितळ म्हणटा तसो दर्या व्हांवता, बरी ग्रीनरी आसा, Exactly. सायडीक फुलां झाडां आसा, सो नायस द एम्बियन्स. तो ब्रेक ऑटोमॅटिकली तुका फील जाता की ओके तूं अशा जाग्यार येवन गेले की तुका रिफ्रेश जाल्ल्या भशेन. पळोवप्यांक आनी आस्वादकांक हांव सांगपाक सोदतां की आमी हाजो आस्वाद घेता, पूण अजून शो सोंपिल्लो ना, अजून भरपूर गजाली आनी अजून भरपूर अश्यो गजाली, खूब गजाली आमकां मयुरीबाई सांगपाच्यो आसा. त्या खातीर पंचामृता इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड टेस्ट बर्डाचो एक ल्हानसो एक ब्रेक घेता. मेळया थोड्याच वेळान. जय किसान जय किसान जय किसान स्वाद का असली ईमान जय किसान हरने वाला बने मेहमान दिल जीते हर दास्तान जय किसान जय किसान From the house of Panchamrita. पंचामृता इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड प्रुडंट मिडिया चॅनलाच्या ह्या टेस्ट वर्ड कार्यावळीत तुमकां परत एक फावटी हांव येवकार दिता. सांगिल्लें तशें परत आमी गजाली रिज्यूम करता. मयुरीबाई, आनीक म्हाका चिंतून आयलें तें म्हणल्यार ही जर्नी तितली तुमी सांगली तशी सोंपी नाशिल्ली, कारण हो स्विच तुमच्या खातीर थोडोसो डिफिकल्ट आशिल्लो. पूण ही जर्नी जेन्ना तुमी हाताळ्ळी, म्हणजे जेन्ना डिसायड केलें की हांव वतलें, एक मिसीस गोवा ह्या टायटलाक हांव रेजिस्टर जातलें, त्या खातीर एक सपोर्ट एक जाय पडटा, फाटल्यांतल्यान कोणाचो तरी तेंको जाय पडटा. जरी तरी तुमची तयारी आसा, पूण फाटल्यांतल्यान तो सपोर्ट सिस्टम म्हणटा तशी जाय पडटा. सो ही तुमची एडमिनिस्ट्रेटीव सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम कोण आशिल्लें? खूप गरजेचें आशिल्लें म्हज्या खातीर तें. इनफॅक्ट पयलीं तो थॉट येवच्या पयलीं सुद्दां की हांवें करतलें, त्याच्या पयलीं म्हाका म्हजो सपोर्ट सिस्टमाक मातशें कन्फर्मेशन घेवपाची खूब गरज आशिल्ली. सो म्हजो सपोर्ट सिस्टम ऑब्वियसली सगळ्यांची सपोर्ट सिस्टम तांची आवय आसता. लायक म्हजी भुरगीं जर आयज हांवें ह्या पूर्ण जर्नी एन्जॉय करूंक शकलें, जिखप तर कुशीक, पूण फूल ही जर्नी जर हांव एन्जॉय करूंक शकलें जाल्यार, कारण म्हजी भुरगीं म्हज्या आवय कडेन आनी म्हज्या भयणी, म्हणजे 2 भयणी आसात. ओके हांव दुसरें, व्हडली भयण आनी धाकटी भयण आसा. ओके सो ह्या तिगांनी म्हाका भुरग्यांच्या बाबतीन हांव इतलें बिंदास आशिल्लें की इट इज लायक दे आर विथ देअर सेकंड मदर अँड आजी ऑफकोर्स. आनी सेकंडली म्हजो मिस्टर प्रत्येकाचो घोव कशा ना कशा बाबतींत तांचो सपोर्ट करता. म्हज्या खातीर चड इम्पॉर्टंट आशिल्लें म्हज्या मिस्टराचो सपोर्ट, कित्याक त्याचो स्वताचो बिझनस आसा, खूब बिझी शेड्यूल आसता ताचें, आनी टॅचवूड आमचो आतां बिझनस स्टेज. तुम्ही बी त्या म्हणजे तुम्ही दोगांय आमी दोगांय बरोबर करता. काम करता. कन्स्ट्रक्शन हय, करता. इंडस्ट्री आसा ताची. येस. इज अ सिवील कॉन्ट्रॅक्टर. सो आतां आमची कंपनी ह्या स्टेजीर पावल्या की ग्रोथ आसा आनी थंय खूब काम आसता, हेक्टीक शेड्यूल आसता. नायस, आयकून बरें दिसलें. थँक्यू. पूण त्या हेतून सुद्दां तेणें इतलो सपोर्ट केलो म्हाका, रायट फ्रॉम माय फिटनेस शेड्यूल म्हण, बाकी टॅलंट रावंड आशिल्लो तेन्ना, डान्साची प्रॅक्टीस. सो त्या सगळ्या हेतून तो एक मानसीक आधार जो आसता पळय, तूं चल हांव आसा. सो ते म्हज्या घोवान खूब केला, लिटरली अशें Best. फक्त म्हणपाचें म्हणून न्ही, पूण मना पासून खूब केला. त्या खातीर हांव बिंदास करूं शकलें जें करूं शकलें, आनी एन्जॉय करूं शकलें. अशें ना की फूल टायम टेन्शन आसता की हांव हें करता पूण घरा कशें आसतलें, ना. सगळें घरा कडलें सांबाळून, भुरग्यांक सांबाळून कर हांव आसा अशें म्हणपी म्हजो घोव आशिल्लो, आनी आई आनी भयणी. ऑफकोर्स बाकी फ्रेंड्स खूबच आसात. फ्रेंड्स सुद्दां म्हाजे लिटरली भुरग्यांक पळोवपा पासून, तांचो स्टडीज घेवपा पासून. म्हजो एक फ्रेंड आसा, तेणें फूल म्हज्या मनवाचे, म्हज्या बायचे स्टडीज घेतिल्ले. ओके. सो एग्जामी चालू आशिल्ल्यो तेन्नाच म्हजे थोडे रावंड्स आशिल्ले. सो तेन्ना सुद्दां हांव इतलें फ्री बिंदास रावूं शकलें, कित्याक अभ्यास सुद्दां म्हजो घेवपी फ्रेंड आशिल्ले. अंकिता म्हणून म्हजे फ्रेंड आसा, हांव मुद्दाम तेच्या बद्दल म्हणूंक सोदतां. तेणें सुद्दां, भयणी करताच, पूण एक भयण कशी तेणें म्हज्या खातीर खूब केला. सो अशी फ्रेंड्स आनी फॅमिली अशें मेळून म्हजें सपोर्ट सिस्टम म्हजो खूब स्ट्रॉंग आसा. सो मिसेस गोवा जावपाक फक्त आमकां दिसलें मिसेस गोवा टायटल फक्त मयुरीर हाडला, पण एक्चुअली ही सगळी तुमची फ्रेंड्स, तुमची आई, तुमची भयण, तुमचे मिस्टर, तुमची Correct. भुरगीं बी हाका तितल्याच ह्या टायटलाची म्हाका दिसता हकदार, आनी दे सामकी. ऑल्सो डिजर्विंग दिस टायटल. सामकी. मिसेस गोवा आनी तातूंत भितर तुमकां आय गेस मिसेस कॉन्फिडन्स हें टायटल मेळ्ळा. सो मिसेस कॉन्फिडन्स हें टायटल कशें, म्हणजे तें तुमच्या नांवार कशें जालें? म्हणजे आई आशिल्लें एखादें मे बी तुका म्हणपाची, केन्ना अशा सिच्युएशनान मगो इवन जर म्हाका त्या बाबतीन डिटेल इन्फॉर्मेशन नासली, पूण जर उलोवंक जाय, हां, तें पयलींच्यान आसा म्हजें. एज अ चायल्ड आय वॉज ऑलवेज लायक हांव उलयतलें.
सो तशें पळोवपाक गेल्यार कॉन्फिडन्स आसा पयलींच्यान एंड टू डिस्प्ले इट एट द रायट टायम इन द रायट वे वॉज समथींग करियर प्रोफेशन सुद्दां खूब हेल्प जाता बेग इन HR तें हळू आयलें नॅचरली. सो आय थिंक कॉन्फिडन्स पयलींच्यान आसा म्हजो की म्हाका आवडटा अशें जरी त्या सिच्युएशनान हांव कम्फर्टेबल नासलें तें म्हज्या तोंडार तुका केन्ना दिसचें ना. नर्वसनेस सदांच आसता पूण तें म्हज्या तोंडार दिसचें ना. माय स्मायल वील टेक इट अवे. आनीक टायटल तुमच्या नांवार जावपाक जाय आशिल्लें दॅट इज मिसेस स्मायल. आय विश मिसेस स्मायलिंग फेस तशें बी कितें टायटल आशिल्लें तें आनी एका Okay. म्हज्या शी वॉज ऑल्सो हॅड अ व्हेरी प्रिटी ओके सो तेंय बी तुमच्या नांवार जावपाक जाय आशिल्लें अशें म्हाका जाल्यार दिसलें. खरेंच तुका पळयल्यार खरेंच आमकां दिसना की तूं 2 भुरग्यांची मम्मा इतलें मेंटेन केला स्वता इतलें म्हणजे तुजी ही फिटनस जर्नी कशी ही आमकां जाणून घेवपाक जाय. जशें हांवें तुका म्हटलें की ती एक संवय जावची पडटा स्वताक. एवरी टायम कितें आपूण प्लेटीर आपले आसा न्ही हें कॉन्शियसली आपल्याक खबर आसूंक जाय. करेक्ट. फक्त जिबेचे चोचले म्हणटा ते पुरोवपाक जर आमी खाले देन युअर गट वील नॉट सपोर्ट यू. एब्सोल्युटली. तें आमकां आमच्या आईन पयलींच्यान संवय केल्या की तुमी फक्त जिबे खातीर खायनाकात, तुमचें शरीर तुमकां कितें सांगता तेचेर लक्ष दियात. आनी म्हाका दिसता ती म्हाका पयलींच्यान संवय आसा. म्हाका हो शांत फूड जें आसता न्ही म्हणजे तुज्या पोटान गेलें की तुका नेक्स्ट डे त्रास जावंक जायना. आनी ते जिबेक मातशें जाय आसता आमच्या चमचमीत गोंयकारांकूय पूण ती म्हाका पयलींच्यान मातशी संवय ना. ओके. आणि सेकंडली सॅलड्स इज समथींग आय रियली एन्जॉय. म्हणजे एवरी डे डायटान आय गेस तुमचे सॅलड सॅलड्स खूप असता म्हाका खरंच सॅलड खूप सो एक आवडटा. डे रुटीन तुमचे कशें सुरू जाता लायक दिस इज मयुरीज डे फिटनस. सो डायट अँड एक्सरसाइज बोथ यू येस येस. आमकां जाणा जावपाक जाय. वी आर ऑल्सो गेटिंग इन टू दॅट जर्नी सो आमकां जाणा जावन घेवपाक जाय. सो रुटीन हांवें म्हजो स्वताक जो कम्फर्टेबल जालो तो सेट केल्लो. ऑलमोस्ट आतां 1.5-2 वर्सां जाली हो म्हजो सारको प्रॉपर रुटीन आसा आफ्टर डिलिव्हरींग बेबी. आणि सुरवातीचे पयले 1.5 वर्स खूब भुरग्याच्या फाटी वता अप टू टायम. सो आय थिंक हाव आय स्टार्टेड माय जर्नी फिटनस इज सायकल पयलीं घेतली हांवें कित्याक हांव रावता कदंबा गेरा. थंय बरो तो पट्टो आसा तुका हायवे सारको सकाळी शांत तुका सायकल चलोवंक मेळटा. सो सायकल घेतली हांवें. सो सकाळी कितल्यांक तुगेली सुरू जाता? दीस स्टार्ट जाता 5:30 quarter to Oh my 6. God. कित्याक बाय म्हज्या स्कुलान वता Okay. बाय 7 शी लिव्स. सो मम्मी ड्युटी आसाच. हय ती हय. ती सुटचीच ना. ती सुटची. आणि एक्चुअली तेतूनच मगो अर्धे वजन देंवता. देंवता नॅचरली देंवता. चड एफर्ट्स घेवचे पडना. ओके. सो बाय म्हज्या स्कुलान गेले त्याचो ब्रेकफास्ट आनी सगळें जालें त्या स्कुलान गेले तेचो डबो बिबो जालेकीर मागीर हांव भायर सरता सायकल. सो डेली हांव ऑलमोस्ट 10 to at least 12 to 15 kilometers सायकलिंग करता हांव. आनी तें जालेकीर मागीर घरा आयलें आय टेक माय ब्रेकफास्ट. मॉर्निंग आय ओनली हॅव वॉटर वीथ लायम. सो तें आसता म्हणजे सकाळी ग्लासभर उदक पिवन गेलेकीर जालें. मागीर ब्रेकफास्ट म्हटल्यार आमगेर चडसो आसता चपाती भाजी आनी आमचे रेगुलर गोंयचे पाव बी आसना आमगेर. पाव बी आसना. ओके. ते खूब जाणांक शॉर्टकट तो पूण त्या शॉर्टकटान मागीर सायड ओके टेक अ नोट ऑफ दिस. पाव बी आसना मयुरीके. मयुरी ओनली गो फॉर हेल्दी फूड अशें Yes. मयुरी म्हणटा. ओके. सो घरा केलें ब्रेकफास्ट नॅचरली घरा केल्लोच आसता आमचो. चपाती भाजी फोव ओके. थालीपीठ हां. हे सगळे पोळे आमचे गोंयचे ओके ओके. हे सगळें आमचे ब्रेकफास्टान आसता. आनी ब्रेकफास्ट जावन मागीर ऑलमोस्ट आतां जशें हांवें तुका म्हटलें फूल 9 to 6 फूल टायम जॉब करना. सो हांव जीम सुद्दां करता. दॅट्स अरावंड 9:30 to by 10 आय गो टू जीम. Okay. 45 minutes 1 hour. आनी मागीर एकदां तें जालें की म्हजो मागीर डेली शेड्यूल स्टार्ट जाता. भुरग्यांक हाडप बाकी घरा कडलें पळोवप मागीर तुजो रुटीन टील इवनिंग. सो हे सगळें सांबाळटना आर यू व्हेरी कॉशियस अबाउट द प्रोडक्ट्स वीच यू आर युजींग इन युअर डेली लायफ. लायक आतांच्या हातून म्हणजे खूब आमकां खबरूच आसा की वेगळे वेगळे प्रोडक्ट्स येता पण सगळे सांगता ते खरें आसना. सारकें. तुजें मत कितें हाचेर? डेफिनेटली हांवूय खूब पर्टिक्युलर आसा आमी कितें वापरता तें. जशें आतां हांव सॅलड्स जेन्ना हांव यूज करता इवन द सॉल्ट तेतून आतां कितें आतां आजकाल आमी इतली खूब मिठाय आयल्या पूण तेंच्यान कितें आसता तें आमी सांगूं शकना. बेसळ इतली जाल्या. सो पंचामृताचें हिमालयन सॉल्ट पिंक सॉल्ट. करेक्ट पिंक सॉल्ट तें हांव यूज करता फॉर द सॅलड्स. आनी खरंच नॅचरली खूब टेस्टी आसा तें म्हणजे अशेंच आवडटा बी भुरग्यांकूय बी जाय आसता.
आणि इवन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल तेंचे, कित्याक आतां तेल सुद्दां तेला हय. बाकीचे घेवप म्हणजे खूब रिस्की जालां. सो आमी घरा तेल पयलीं करतालीं, पूण आतां अशें जालां की तुमकां तें करपाक मेळना. हय. म्हणजे टायम कन्स्ट्रेंट आशिल्ल्या कारणान ते जायना. बरोबर. सो पंचामृताचे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ते यूज करता आमी. तातूंत खरेंच जेवण खूब सुंदर जाता. तुमची निरफणसाची कापां बी म्हाका आनी रूच एक तूं अशी जावन घेता तातूंत खरीच आनी रूच येता. सो आनी खंयचे डिशीज तुका म्हणजे ओके दीज आर माय कम्फर्ट फूड, म्हणजे बाकीचे सगळे जाले बट दीज आर माय कम्फर्ट फूड, हे मेळ्ळें म्हजो दीस जालो, अशें कितें आसा तुजें? ऑल टायम फेवरेट दही भात, कर्ड रायस जो आमी कर्ड म्हणटा रायस, न्ही. ओके. आमगेर सद्दां ताक बटर मिल्क जे म्हणटा न्ही आमी, ते लोक मुद्दाम हाडटात, ते आमगेर रुटीन डायटान आसता. नायस. सो सदां आमगे आतां गरमेच्या दिसांनी जाल्यार सगळ्यांक हांव म्हणटलें की ताक खरेंच घेवचें बटर मिल्क, तें आमगेर आसता. आनी कर्ड रायस इज माय ऑल टायम फेवरेट. म्हणजे केन्नाय तूं म्हाका ट्रॅव्हलिंग किंवा कितेंय आसलें हॅक्टीक दीस गेलो, थंड जर कितें घेवंक जाय कर्ड रायस. नायस. एक गोंयकार म्हणून आनी एक प्रश्न तुका, तुज्या खातीर टिपिकल गोंयचो आयतार म्हणल्यार कितें? आमी सुशेगाद म्हणून फेमस आसा नाय जाल्यार गोंयकाराक. सो म्हज्या खातीर सगळे बाकीचे वीकडेज बेगीन उठप जाताच, ताका कांय ऑप्शन ना. संडे पयलीं म्हणजे म्हजी न्हीद, न्हीद. वाव, ती सामकी गरजेची आसा. आनी ती हें म्हाका खूब आवडलें तुजें, तुवें कितें म्हणलें तें. सगळ्यांनी प्लीज नोट करून घेया, संडे म्हणल्यार न्हीद. सो प्लीज 8 पयलीं कोण कॉल करनाकात. जस्ट किडिंग. सो हय, सो जशें तुवें म्हटलें 8 युजली संडे आमचो भुरग्यां बरोबर सकाळीं लेट मातशें न्हिदप, कित्याक बाकीच्या दिसांनी कितें जाता, बेगीन बेगीन घाईन उठ, स्कुलान वच, तयारी कर. सो कोणाक ती मॉर्निंग अशें बरें आळस बी काडप तें पॉसिबल जायना. सो संडे आमी सगळीं सुशेगाद उठ्ठात 8 सुमार अशी. आनी मागीर संडे म्हजो फूल दीस भुरग्यां खातीर आसता गो, कित्याक फूल वीक तो इतलो हॅक्टीक वता न्ही की तो जो एक्चुअल टायम जाय, जरी हांवें म्हटलें की हांवें आतां डेली 9 to 6 चेंज केला, पूण तो टायम मेळना. संडे आमी दोगांय, आमी हांव आनी म्हजो मिस्टर वैभव, वी मेक शुअर की आमी आमच्या भुरग्यांक घेवन खंय तरी भायर गेली. इवन माय फॅमिली टायम तो संडे. करेक्ट. नायस. तांकां भायर घेवन वच, बीच, पार्क, हे सगळे संडे. हांवें खंयच्यान तरी उडती खबर अशी आयकली की मयुरी लायक्स टू कूक. मयुरीचं पॅशन कुकिंग. इज इट ट्रू? व्हेरी ट्रू. येस. ओके. इतले म्हाका- सगळे फिटनेसा मदीं पॅशन कुकिंग खंयच्यान? म्हाका ल्हानपणाच्यान आवडटालें. म्हणजे जेन्ना आई कितें करताली म्हाका संवय आसताली, हांव किचनान रावतालें, पळयतालें कितें करता आई. इवन मावशेगेर गेलें किंवा आनी खंय गेलें न्ही, वेगवेगळ्यो डिशीज जर चालू आसा न्ही, बाकी जर भुरगीं खेळटा जाल्यार हांव एकटेच येवन किचनान बसतालें कितें चल्लें. म्हाका जितलें याद आसा, हांवें फर्स्ट टायम 5वेक आसतना बटाट्याची भाजी केल्ली म्हज्या बाबा खातीर. गुड. सो आवड म्हाका किचनान पयलींच्यान आशिल्ली. सुटयांनी कोणी आयली जाल्यार कितें वेगवेगळे डिशीज करप, ते मागीर ट्रायल एरर खूब जाताले, पूण युट्यूबार पळोवन करप स्वता. पयलींच्यान म्हाका आवड आशिल्ली जेवण करपाची. ओके. सो तुजे अकॉर्डिंग टू यू तुजो डीश खंयचो बेस्ट जाता आनी तो तुज्या भुरग्यांक आवडटा? आमचे बटाट्याचे पराठे, आलू पराठा म्हज्या भुरग्यांक खूब आवडटा. सो टिफिनान फक्त म्हाका, म्हजीच भुरगीं न्ही, म्हज्या भयणीची भुरगीं ऑलमोस्ट सेम एजीर आसा. सो विकांतल्यान 3 दीस तरी आलू पराठा आसता म्हजो. आनी जेन्ना हांव करता तेन्ना म्हज्या भुरग्यांच्या टिफिनान प्लस म्हज्या भयणीच्या भुरग्यांच्या टिफिनान सुद्दां आलू पराठा वता. सेम स्कुलान ती आसात. ओके. म्हणजे आतां गोंयचे मातशें सोडून आतां आमी भायले खंयचे मातशे अशें हें जालें जाल्यार तुका अशें स्ट्रीट फूड आनी तसलें बी कितें आवडटा काय यू कंप्लिटली अवॉयड इट? ना, अशें कंप्लिटली अवॉयड अशें ना. चीट डेज आसता? ऑफकोर्स आसता. म्हजी Okay. जीभ आसा काय मदीं मदीं याद जाता. ओके. चाट म्हजें ऑल टायम फेवरेट. चाट. ओके. इफ स्ट्रीट फूड जाल्यार चाट इज द ओनली थिंग दॅट आय रियली ओके. एन्जॉय. सो एनी टायम आसता म्हज्या मदीं म्हणजे शेवपुरी स्पेसिफीक आनी जागे स्पेसिफीक आसा. जॉयंट बी तसो कितें आसा काय? आमचे लोकल हां, जे लोकल. आमचे आसता गाडेवाले न्ही, तेच म्हाका आवडटा. कित्याक तेंचे कडेन जे चाट मेळटा तें ना गो आनी खंय मेळना. कितलेंय कोणें म्हणून एवरीवन taste अग्रीज टू मेळटा. दीस. बट म्हाका दिसता खंयचे खंय ते हांव हायजेनीक अशें कोण म्हणचो ना. जेन्ना जिबेचो एक्झॅक्टली. प्रश्न येता तेन्ना कोणूच कित्याक आतां अपॉइंटमेंट इवन हे गाडेवाले खूब हायजेनीक जाले. लायक हांव पर्सनली म्हाका खबर आसा थोडे जे इतले केअर घेतात आनी तांचे खरेंच टेस्ट खूब खूब बरी आसता.
म्हाका दिसता आमी निमणे कडेन पावला. खूब गजाली जाल्यो आनीकूय म्हाका तुजे बरोबर गजाली मारन दिसता, बट खंय ना खंय तरी आमी थांबपाक जाय अशें दिसता. पण एक मुद्दम आमच्या पळोवप्यांक, आमच्या आस्वादकांक आनी खूब जाणां बायलां पळयता हातून, सो तांकां कितें तूं अशें मॅसेज दिवपाक सोदतलें? कित्याक आतां मिसीस गोवा तुज्या नांवाचेर जालें त्या खातीर. म्हाका खरेंच हो प्रश्न खूब आवडलो आनी म्हाका मुद्दामून उलयन दिसतलें. अशें ना की हांव खूब व्हडली सेलिब्रिटी आसा वा एनीथींग लायक दॅट, पूण एक म्हाका सर्टन एजी खातीर एजी मागीर म्हज्या सर्कलान इतलीं सगळीं जाणां आसा जी नाली भुरगीं आतां लायफ जालें. म्हणजे भुरग्यां खातीर करतात, घोवा खातीर, घरांतल्यां खातीर, ती विसरून वतात की तेंची स्वताची आयडेंटिटी आसा. ओके. सो ते म्हाका मुद्दाम सांगन दिसता सगळ्या बायलांक की तुमची स्वताची आयडेंटिटी आसा आनी ती दवरप हें खूब गरजेचें आसा. कित्याक आमी जर स्वताची आयडेंटिटी दवरली आनी आमी जर स्वताक मोटिवेटेड दवरले, ते मागीर फिटनेस आसूं शकता, तेंची हॉबी आसूं शकता, पूण तो मी टायम खूब गरजेचो आसा. चडश्यो बायलो हांवें पळयला आफ्टर 35 or 40s लिटरली ब्रेकडावन जातात. कित्याक तेंनी तेंची लायफूच भुरगीं जाली की जगून आसता, स्वता कडेन लक्षच दिनात. सो ते खूब गरजेचें आसा की स्वता खातीर तुमी जगात. तो टायम ऑटोमॅटीक मेळटा. प्रत्येकाचो तूं आयकशी पेटर्न डायलॉग आसता, टायम खंय मेळटा, काडचो पडटा. पूण टायम काडचो पडटा. टायम हांवें तुका कोणाकूच म्हटलें, आसना, exactly. पूण काडचो पडटा. सारको. आनी एकदां ठरयलें न्ही स्वता की आपूण तो टायम काडटलो, तो ऑटोमॅटीक जाता. सो तुका मुद्दाम एफर्ट्स घेवचे पडना. सो तो सगळ्या बायलांनी स्वता खातीर टायम काडचो सामकें आनी बरोबर. कितें तांकां आवडटा तें करचें. कित्याक बायलो जर घरांतल्यो खूश रावल्यो, ती स्मायल जर बायलांच्या तोंडार आसली, ऑटोमॅटीक तुजी भुरगीं खूश, घोव खूश आनी तें आख्खें प्रसन्न actually वातावरण रावता. प्रसन्न वातावरण आनी घर खूश उरता. करेक्ट. आनी कॅपेसिटी आसा गो बायलांची, वी कॅन डू सो मच. इतलेंच लिमिटेड रावपाची गरज ना, पूण तें जातलें ओन्ली इफ वी टेक केअर ऑफ आवर हेल्थ अँड टेक केअर ऑफ आवर सेल्फ. हेल्थ आनी मेंटल हेल्थ ताजे बरोबर फिजिकल हेल्थाची बी खूब काळजी घेवची पडटा. आनी ती म्हाका दिसता बायलांची स्वताचीच पयली घेवपाक जाय. आमी सगळ्यांक सांबाळपाक वता, पूण आनी आमकां तें म्हाका सांबाळपाक एका पॉयंटा मागीर जायना. लायक खूब बायलो ते करूंक वतात आनी आफ्टर 40s तूं पळोवशी न्ही, खूब मागीर आमचो बायलांचो मेनोपॉज आनी सगळ्याच गजाली आसतात. तेन्ना तेंचे गिवअप, तांकां अशें दिसता की जाली आतां आपली लायफ काबार. कित्याक तो जो 35 मागीर जो एक्चुअल पिरियड आसता तुमची भुरगीं सेटल जावंक लागता, तेन्ना मागीर कोण आपल्या बद्दल चिंतना. तेन्ना इज द रायट टायम रिसेट बटन करपाक, जो हांवें केलो. हांवूय सांगता तुका, म्हाकाय तुवें रायट टायमार रिसेट बटन मारलो. गरज आशिल्ली म्हाका गरज रिसेटाची. आफ्टर दॅट रिसेट लायफ इज व्हेरी व्हेरी ब्युटिफूल. ओके. आनी भुरगीं एडजस्ट जाता त्या रुटिनाक, फॅमिली एडजस्ट जाता. स्वता डिसिजन घेवप खूब इम्पॉर्टंट. सो एक तरेन तूं तुजें स्वताक रिवायंड कशें करता? म्हणजे रिवायंड म्हणजे ह्या हातून सगळें फिटनस आनी ह्या हातून तूं तुज्या हाका तुवें रिवायंड करून मिसीस गोवा लास्ट गेलो हाजें म्हणजे फळ म्हाका दिसता मिसीस गोवा हें टायटल तुज्या नांवार आयलें. आनी अशी भरपूर टायटल्स तुज्या नांवार येत रावची अशी आमकां सगळ्या गोंयकारांक अशें दिसता. आनी पंचामृता इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड पावर्ड प्रुडंट मिडियाच्या ह्या टेस्ट बर्ड्स विथ दी मयुरी भट्टदेसाय ही कार्यावळ हांगाच सोंपयतात आमी. परत मेळुया आनीक अशा सेगमेंटात. टील देन बाय बाय. छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के छुप 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 के छुप 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 के छुप 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 के छुप 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 के छुप 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 के. अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के क्यों खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती. तो बीबी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए. नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक है. कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ. हेल्दी यानी पंचामृत